आयज आमच्या मुखार आसात आमच्या बऱ्यान बरे हे भुरगे आयज आमच्या प्रार्थना हायस्कूल ज्या तेजे स्टुडंट्स आयज तेंचो टिचर्स आसा आमच्या प्रसाद गडेकर आनी तशेंच म्हाज्या वांगडा आमच्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन तशेंच तोरशा गांवचे सरपंच तशेंच मोपा उगया गांवचो सरपंच तशेंच आमच्या पत्रकार आनी तशेंच पॅरंट्स आयज हांव मनाक आजून म्हाका पयलीं थँक्स म्हणटा जे आयज तेंच्यांनी आमच्या देशाचें नांव वयर काडून दाखयल्लें आसा आनी खऱ्यांनीच हांव प्रावड फील करता जे आमचे भुरगे जे रोबोटीक आयज आमच्या इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आयज 3rd प्रायज हांगासर जिखून दाखयल्लो आसा खऱ्यांनीच जी सदांच हें म्हणटा कितें भुरग्यां कडेन कला आसता ती कला दाखोवपाची गरज आसता जी कला आयज तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा ही कला दाखयतलो जाल्यार पयलीं तेंचो पॅरंट्साचो सपोर्ट जावप पडटा जो आयज त्या पॅरंट्सान तेंच्यांनी बऱ्यान बरो ताका सपोर्ट दिलो तसोच तेंचो एक गुरू म्हणून आसता तो गुरू आहा तो आमचो प्रसाद तेणी आपले शिश्य तयार केले आनी जे आयज शिश्यांनी ते गुरूक आपले हें दाखयलो रिजल्ट दाखयल्लो आसा ते अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरचें जे आयज तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव तशेंच आपल्या गांवचें नांव आनी तशेंच आपल्या देशाचें नांव आयज वयर काडून दाखयल्लें आसा ताका लागून आमी प्रावड फील करता आमी पेडणेकार जे हांवूय प्रावड फील करता आयज पेडणेचो MLA म्हणून जे आयज तेंच्यांनी इंटरनॅशनल वचून तेंच्यांनी आपलो हें दाखयल्लो आसा तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरचें तशेंच बाकीचे हांव सगळ्या स्टुडंटांक बाकीच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता जी कला आसा तुमी दाखोवपाची गरज आसा सदांच आपल्या हें आहा पळय तो आपलो एक हें आसूंक जावो कितें आपूण कितें तरी फुडें सरतलो आनी कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून जे आयज तेंच्यांनी आपल्या पांयार भुरगे आसतना तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें व्हडले जाले काय आनी कितें दाखोवंक शकता ते तेंच्या पॅरंट्सांनी जी पळय तेंकां हें शिकयलां पळय तें खूब आनी फुडें वचून खूब बरें दाखोवंक शकता कित्याक आमचें गोंयचें नांव आनी देशाचें नांव वयर काडलेलें आसा अशेंच तेंकां सपोर्ट कितें जावं तितलो सपोर्ट हांव तेंकां दितलो आनी अशेंच तेंच्यांनी बरें रावचें आनी बरे भुरगे जावन दाखोवचे आनी सगळ्या पॅरंट्सांकूय हांव तेंकां थँक्स म्हणटा जे आयज तुमी आपल्या भुरग्याक बऱ्यान बरो देख दिवन तेंकां बरें फुडें शिकोवपाक तुमी तेंकां आदार दिलो इतलें सांगताना म्हाजी 2 उतरां सोंपली पेडणे मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री प्रवीणभाई आल्लेकर हांच्या हस्ते आमचे हे 4 बुद्धिवंत आणि खऱ्या अर्थान जेंच्यांनी पेडण्याक आणि पुराय राज्याक आणि देशाक नावलौकीक मिळवून दिले असे आमचे विद्यार्थी प्रज्ञा हायस्कूलचे तसेच त्यांचे प्रसाद गडेकर हे शिक्षक हांचे आयज जे अचिवमेंट आसात ते खरेंच वाखाणण्याजोगे आसा आणि बाकीची जी आमची विद्यार्थी जे समाज आसा विद्यार्थी समाज तांकां खरी दशा आनी दिशा दाखोवपी हे यश आसा आणि हे दैदिप्यमान असे यश तांच्यांनी संपादीत केल्याबद्दल तांचे खूप खूप अभिनंदन आणि आमदारूय साहेब आमचे सदांच जशें आतां महादेवान म्हटलां की विविध क्षेत्रांत आयज पेडण्याचे भुरगे आसूनी पेडण्याचे कलाकार आसूनी पेडण्याचे इतर आमचे साहित्यीक आसूनी प्रत्येक क्षेत्रा भितर आयज ते आपले नावलौकीक मेळयत आसात यश संपादन करीत आसात पण खंय तरी सायन्साच्या स्टेजीचेर रोबोटिक्स सारख्या विशयाचेर आयज आमी कमी ना हें आयज सिद्ध जाल्लें आसा आनी ते सगळे श्रेय वयता आयज आमच्या ह्या विद्यार्थ्यांक वयता ताका लागून तांचें खूब खूब आमी अभिनंदन करता आनी प्रावड फील जाता आमकां की तांच्यांनी हेच्याय फुडें वयचें कारण पयलीं तांच्यांनी राज्य स्तराचेर मागीर म्हणजे राष्ट्रीय स्तराचेर आनी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर अचिवमेंट मेळिल्लो आसा आनी रोबोटिक्स सारक्या विशयान हो येदो व्हडलो अचिवमेंट मेळप ही सादी सोपी गोश्ट न्हय तांचें स्वप्न आसलेलें ताच्या पलीकडे वचून तांच्यांनी हो अचिवमेंट मेळिल्लो आसा म्हणून खरेंच तांकां मना काळजांतल्यान तमाम पेडणे वासियांच्या वतीन गोंयकारांच्या वतीन आनी आतां आमकां म्हणचें पडटलें भारतीयांच्या वतीन तांचें खूब खूब अभिनंदन आणि तांकां फुडले येता त्या भविश्यांत तांच्यांनी मोठी उंची गावची ह्या क्षेत्रांत तांच्यांनी आनी मोठे पावल मारचें रोबोटिक्स सारके म्हणजे वेगवेगळे तरेचे स्टार्टअप इंडिया सारके विशय आसात अशा विशयांनी तांच्यांनी लक्ष घालचें आनी एक नवें कितें तरी तांच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आसतली तुमच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आतां आणखीन वाडलेली आसा नवे इन्व्हेन्शनाचेर आमी आतां वचपाक जाय अशे तरेचे तुमी स्वप्न पळोवचें आनी ते तुमी निश्चितपणान ते ध्येय पुराय करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता परत एक फावट आमच्या आमदारांकूय खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा कारण गरज आसता अशें जेन्ना आपल्या क्षेत्रांत जेन्ना कोण तरी वावरता काम करता तेन्ना फाटीं तांच्या एक उमेदीची थाप दिवप हे कर्तव्य आसा आनी ते पुराय तरेन आपले कर्तव्य जपतात तशेंच आयजूच सकाळीं आमकां दिश्टी पडलें की कोरगांवां गांवांत एका घराचेर जेन्ना एक अरिश्ट आयले ते 2 जाणां बायलांक जेन्ना गरज आसलेली एक निवाऱ्याची तांच्यांनी गोवन वार्ता माध्यमांतल्यान तेंच्या लक्षांत येतूंक इमिजिएटली आयज वचून स्वखर्चान घर बांदून दिता म्हण सांगलें
सो अशा तरेच्या आमदाराची आणि नेतृत्वाची आमकां गरज आसलेली आनी ते आयज आमकां पेडण्यान दिश्टी पडटा म्हणून आमकांय पेडणेकार म्हणून खूब अभिमान दिसता. देव बरें करूं. Honorable MLA of Penning constituency, Shri Praveen Allekar sir, for felicitating our students. I would like to bring your notice that when we won the state level, he felicitated our students. Then for the national also, he felicitated our students, and that time he told us when we won the state level, you have to work hard and you have to win nationals. So we won the nationals also, and after winning the national, we qualified for the international competition. Then we competed against best 18 teams of the world, and we got the third place. Actually, we were on the first place in all the fifth round, all the 5 rounds. But due to some battery issue, battery came out and it stuck to the tire of the robot, and we got delayed by 1 second. And there we got the third place. Otherwise, we would have got the trophy. Next, our students, they work hard for the last 2 years. We are participating from 2024, and if you see that students, if you tell them to study, they hardly sit for 2 hours or 3 hours. But for this robotics thing, they used to work for 12 hours, Sunday full, 10 to 9 o'clock, 10 o'clock. I also like to thank parents. They used to get these students. Get these students home late night. They never complain about that, sir, cook time, nothing like that. They late also. Then from Monday to Saturday, we used to start at 4 o'clock and we have to finish at 10 o'clock. So this is not just a practice of 1 day or 1 month. It is a practice of continuous 2 years. So 2 times we reached the national, but 1 time we won the national, and first time we reached the international and we got the 3rd place. जे प्रज्ञा हायस्कूलचे भुरगे तेंच्यांनी रोबोटीक कोडिंग आनी रोबोटीक हेतून तेंच्यांनी नॅशनल लेवलीकय गुजरात हे जाल्लेल्या स्पर्धेक तेंच्यांनी पार्टिसिपेट करून फर्स्ट प्रायज तेंकां मेळिल्लें आसा. तशेंच तेंच्यांनी शारजा दुबय हांगा तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावन आमचे गोव्याचेच न्हू तर अख्ख्या भारत देशाचें नांव 3rd प्रायज तेंकां प्राप्त करून तेंच्यांनी वयर काडलेलें आसा. त्या बद्दल हांव तेंचें खरेंच कौतुक करता. तशेंच हांव सरांचें कौतुक करता आनी तेंच्यांनी अशेंच आमच्या गोंयचें नांव आनी आमच्या पेडण्याचें नांव वयर काडचें. आनी आमचे आमदार सुद्दां प्रत्येक भुरग्यांक प्रत्येक फावटी तेंचें सहकार्य आसता. अशेंच ताका लागून आमच्या आमदाराकय हांव धन्यवाद म्हणटा. भुरगे अंतरराष्ट्रीय स्तरार म्हणजे शारजा हांगा दुबय थंय इंटरनॅशनल रोबोटीक लायन फॉलोईंग कॉम्पिटिशन जालें, आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक ज्युनियर गटांत तेणी अंतरराष्ट्रीय स्तरार 3रे बक्षीस प्राप्त केलें. आयज आमी आमदारान हे सगळें तेंचें कौतुक पळोवन तेंचो आयज खास गौरवाचो कार्यक्रम आयज हांगा आयोजीत केलेलो आहा. ह्या कार्यक्रमाक आमदारा सोबत प्रवीण भाई सोबत आमचे नगराध्यक्ष तृप्ती सावय देसाई आहात, तोरशेची सरपंच आहात, तसेच आमचे मित्र सरपंच सुबोध महाले आसात, पालक आसा, तेंचो कोच जेणी हे यश संपादन करपाक जे म्हत्वाचें योगदान दिलें अशे तेंचे कॉम्प्युटर संगणक शिक्षक प्रसाद गडेकर आसा. ह्या संघान जे सहभागी झालेले विद्यार्थी मनीष गवंडी, निर्भय तळकर, मयंक कवटणकर आणि दिलराज कवटणकर हे चौगय इंटरनॅशनल स्तरार शारजा येथे जाल्लेल्या हेतून सहभागी झालेले. आणि काही सेकंडान फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आणि बॅटरी इश्यू जाल्या कारणाने फर्स्ट जे स्थान आसले ते तांकां गमोवचे पडले. तरी आसतना 3ऱ्या स्थानार आमकां जे यश मेळ्ळें आनी हे संपूर्ण यश म्हाका दिसता गोंया राज्याक न्हू तर संपूर्ण भारत देशाक कोडिंग आनी रोबोटीक क्षेत्रांत एक नावलौकीक आनी उंची प्राप्त करून दितले अशें म्हाका दिसता. आयज आमचे भुरगे हेजे पयलीं गुजरात अहमदाबाद थंय राष्ट्रीय स्पर्धा जाल्ली, थंय राष्ट्रीय स्पर्धेचे ते प्रथम क्रमांकाचे विजेते ठरलेले. ताका लागूनच तांकां अंतरराष्ट्रीय स्तरार शारजा हांगा खेळपाक एक संदी मेळ्ळी. आपले प्रेझेंटेशन त्यांनी उत्कृष्ट केले. आयज ह्या सगळ्या कार्याची दखल आमदार अशा गोष्टींक खेळा, क्रीडा, साहित्य, शिक्षण हेका प्रोत्साहन नेहमी दिता. विविध स्तरार तेजें काम आसा आयज. आनी ह्या आमच्या भुरग्यांची प्रज्ञा हायस्कुलाची हेजे पयलीं तेणी खूब कौतुक केलां, हेजे पयलीं तांकां भुरग्यांक सहकार्य केलां. आयज परत एकदा हे यश संपादन केल्या मुळे आमदार प्रवीण भाई आल्लेकरान खास हो तेंचो गौरव हांगा आयोजीत केलेलो आसा. ह्या 4य भुरग्यांचो आनी तेंचे जे शिक्षक कोच प्रशिक्षक प्रसाद गडेकर हेंचेय कौतुक हांगा जाल्लेले आसा.
म्हाका आनंद दिसता की ह्या समयी आमचे मित्र सुबोध जे उया तामोसे मोपल सरपंच आहात ते आपले आणि एक बरो क्रीडा शिक्षक सामाजिक कार्य करतो ते आपले मनोगत हांगा व्यक्त करतात. I thank our sir, MLA sir, for felicitating us. And first of all, I would like to share my experience that winning is not just winning, but it's the result of the efforts. And I thank our sir, computer sir, Prasad Gadekar sir, to give us good way of life. Thank you. MLA sir for felicitating us. Then I will say thank you to my parents because they always supported us and never told no. Then our sir who every day took us practice and helped in everything what we need. Thank you. Proud to represent our country, India, our state, Goa, Pernem Taluka, and our Pradnya High School at the international level. It was an amazing opportunity for us to represent our country and our state at the international level. We got an amazing experience there. We achieved the 3rd place at the international level. We are very proud to represent our country. I would like to thank all of our teachers, Prasad Gadekar sir, and I would like to express my heartfelt gratitude to MLA Shri Praveen Allekar sir for felicitating us for winning the national as well as now the international level. So I would really like to thank and express my gratitude to all the dignitaries present here. Thank you. The sir, MLA sir, for felicitating us and our mentor, Sri Prasad Gadekar sir. At the national levels, we learned many things, and from that we participated to international. After coming third also, we learned many things, and we at next time we will do more than this. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.